आयज हांव ड्रायव्हर आतां आनी हांव आसागांवच्यान हे सगळे आहा ते आसगांवचे. आयज आमी ह्या व्हिडियो काडपाचें एकूच कारण म्हटल्यार तुमी हें पळोवंक शकता, हें PWDचें काम, उदकाचें पायपलायन हें केल्लें. पूण कितें केलां, हेंच्यांनी 1.5 म्हयनो जालो हें काम केल्लें आहा, पूण हें PWDन होच ओपन सोडला. कित्याक हो सारको रिस्क फॉर ऑन गोईंग व्हेकल्स. इतलो रिस्क सारको कोणूय पडोंक शकता. आनी फाटींच आमचो कोण एकलो गांवचो भुरगो पडलोलो तितून आनी तेणें गाडी तेजी डॅमेज जाली आख्खी. तरी बरो तो नाक बा फोडूंक ना म्हणून तेणें. आतां हें हांव नको कित्याक लागून ओपन केल्लें पळय तें. आनी MLAचें हें काम सगळें कोणाचें MLAचें दिलायला लोकोचें हें काम. पूण हांव नको हें आस्कोकारांक लागून तेणें मुद्दाम धरलां कित्याक लागून जाल्यार हें असलें हें फालतूरगिरी आमकां आस्कोकारांक सोंपोन आमकां बरें दिसोनाय. पूण आमी हेच कारणान आमी पंचायतीन गेल्ले थंयसर पंचायतीक विचारपाक पयलें तुमी हें कित्याक काम हें करूंक ना काय म्हणून PWDचें. पंचायतीक विचारलें, पंचायत म्हणूंक लागलें आमच्या कडल्यान आमी सगळे फुडें हें केलां. PWDनी घातल्यात. PWDनी लेटर तेंचे आमकां लेटरां बसून दिल्या. पूण हांव नको हें कित्याक लागून केलां तें आमकां हें सारकें बरें दिसना. पूण आमी पळय हेका पळय हो कितलो व्हडलो होणको आहा तो पळय. तशेंच आमी मायकल सांगतालो फुडलें कितें पळय रंज सगळे आसा आमचे येवकार गोंयकार. म्हजें नांव मायकल किरोस आनी आमी सद्याक प्रेजेंट आसागांव आसा. जे भाशेन आमच्या ड्रायव्हर बाबान तुमकां सांगलां मुद्दमूच हो विशय खूब दीस जाले हो विशय असोच पेंडींग आसा आनी कोणाचो हेजेर आवाज ना. पळोवंक शकता केदो व्हडलो होणको आनी PWDचें हें काम. आयज आमी मुद्दम पंचायतीन गेले. आमकां अशें दिसतालें प्रत्येक फावटी लोकांक दिसता की आमी जेन्ना आवाज काडटा खंय तरी आमचो आवाज चेपलो गेलो वयता. मुद्दम तेका आमी पंचायतीन गेल्ले. पंचायतीन सरपंचाक आमी विचारलें तुमी हेजेर लक्ष कित्याक घालिना आनी कित्याक लागून हें काम अशेंच पेंडींग दवरलां तुमी. कित्याक पंचायत हेजेर फॉलोअप करिना काय. पंचायत हातभार लायना काय. जाता इतले बेगीन हेजेर तोडगो काडपाक कितें तरी पंचायत कांयच एक्शन घेना काय म्हणून असो आमकां विचार आसलो. तेका लागून आमी सरपंचाक मेळपाक गेले, पंचायत बॉडीक मेळपाक गेले. तेन्ना आमी खंय तरी कोण चुकले की सरपंचान आमकां सगळें सांगलें आमी लेटरां केली आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाक, प्रत्येक डिपार्टमेंटाक लेटर केला पळय हें तुमकां आमी दाखोवंक शकता. ही लेटर पंचायतीन केलां. AE JE जावं एक्झिक्युटीव इंजिनियर प्लस हेजे स्टॅम्प MLAचो आसा. दिलाय लोबोकूय केला. पळोवंक शकता तुमी. सो ही डेट 19/5/2025 आनी गेल्या म्हयन्याची. आनी आतां आमचो विचार आसा जर पंचायतीन नोटीसी सगळ्या डिपार्टमेंटांक धाडलेल्यो जाल्यार तो JE AE कितें करता काय. फक्त कदेल तापयता काय बसोन. कितें करता काय. भजे मिरची काडटा काय थंयसर डिपार्टमेंटान बसोन. दुसरो इन्सिडंट आमकां सरपंचान सांगलो. आमी तेका विचारलो जेन्ना आमचो गांवचो भुरगो पडलो त्या हितून इन्सिडंट जेन्ना जाल्लो तुमी कितें एक्शन घेतली. आमी सरपंचाक विचारलेलें. सरपंच म्हणालो आमी ताबडतोब दुसरे दिसा त्या स्पॉटार गेले. त्या भुरग्याकूय आफोवन हाडलो आनी JE कोण आसलो काय AE तेकाय आफोवन हाडलो. आनी JEन काय AEन सरपंचाक एश्युरन्स दिलें, प्रॉमीस दिलें की ऑन प्रायोरिटी बेज हो इशू आमी तडक्याक लायता, ताबडतोब घेता म्हणून, फाल्यांच्यानूच घेता म्हणून अशें सरपंचाक एश्युरन्स दिल्लें PWDच्या AEन व JEन. जाल्यार आजून मेरेन हो इशू धडेक कित्याक लागना. कित्याक हो आजून मेरेन पेंडींग उरला. हे JE AE कोण आडोवन दवरता काय. हो विचार आनी हो क्वेश्चन मार्क आमच्या तकलेन खटकता. कोण MLA हो काम आडोवन दवरला काय. MLA सांगता काय तांकां बाबा हो विशय तुमी घेयनाका म्हणून JE काय AE. हो व्हडलो विचार आनी हो एक प्रश्न आसा आमच्या आस्कोकारांक. कित्याक आमचे आस्कोचें काम हेजे व्हडले होणके आडोवन दवरल्या. आनी आमी आमच्या MLAकूय सांगूंक सोदता ऑन प्रायोरिटी बेज तुवें हें घेवपाक जाल्लें काम. हें बारीक काम न्हू, मोटें काम. फाल्यां हांगा जर अपघात जावंक शकता, कोण मरोन पडोंक शकता, पडोन मरोंक शकता. तेजो जबाबदार कोण आसतलो. MLA तूं आसतली, JE AE तुमी आसतले रे, कोण आसतलो रे. ऑन प्रायोरिटी तुमी सरपंचाक जावं पंचायत बॉडीक एश्युरन्स दिले की आमी जाता इतले बेगीन घेतले म्हणून. दुसरे दिसा आतां ते लेटर करून 20 दीस जाले मरे. कितें करता तुमी. MLAक जाल्यार कांय पडलेंच ना, कांयच पडलें ना तिका. ती फक्त
खंयसर टोर्नामेंट आसा जावं आनी कितें आसा थंयसर ती आपले फुलांची बुके आनी हेंच घेवन येता. हे ऑन प्रायोरिटी बेज तुमी घेवपाक जाय न्हू. आं सो आमची रिक्वेस्ट आसा तो जेई आसा जावं कोण ई आसा तुमी PWD डिपार्टमेंट हे जाता तितले बेगीन तुमी काम हातीन घेवचें. फक्त आमच्या गांवांत जावं ह्या दुसऱ्या सोलीम कॉन्स्टिट्युएंसी नाल फोडून तुमी हे दवरचे न्हू. कामां जाता तितली बेगीन काडून सोंपोवची ती, हीच आमची विनंती आसा. आनी आतां तुमकां उरलेले आमचे रणजीत बाब सांगतलो. सो तुमकां सगळे ब्रीफ केल्या मायकलान आनी ड्रायव्हरान आमच्या सांगचें म्हटल्यार चड सांगिना. जेन्ना हे जे व्हडले इन्सिडंट जाता फाल्यां हे आमच्या घातक आहा लोकांक. हे इलेक्शनाकूच तुमी आतां हे आमचे MLA न्ही हो एक्चुली हे MLAचें काम. MLA फक्त इलेक्शनाकूच भोंवता. फक्त तूं इलेक्शनाच्या टायमार दिसता आमकां काय स्वताच्या तयारीक लागलाय तूं येन्नाच धर. हे लोकांक हांव फोंडान घालून तूं स्वताची तयारी करताय. तुका आमची रिक्वेस्ट आसा तुमकां शिटकावणी दिता की हे तूं जाता तितके बेगीन हे आतां काम हातीन घेवपाचें. कित्याक जालें फाल्यां हे आमच्या लोकांक त्रासान घालतले तूं पडची ना. तुजी गाडी भितर पडले तुजी गाडी काय फरक पडपाचो ना. पण आमचे बारीक लोकल आहा पळय तेंचे टू व्हिलरी शिवाय ते व्हडल्यो गाडी चडना. बारीक टू व्हिलर जर पडत जाल्यार फाल्यां त्रासान पडटा तेजी फॅमिली आनी तो त्रासान पडटलो. तूं पडची ना. तूं तांकां घरा पावोवची ना. आनी दुसरें म्हटल्यार तुमी हे जे काम करपाक जाय आसलें जाल्यार तुमी हॉटमिक्स करच्या पयलीं कित्याक खळोंक नासलें. एक लेयर घालून तुमी हे काम करून जालें मागीर हॉटमिक्स करून जालें. तुमी आमचे टॅक्स पेयर आमी टॅक्स पेयर आमचे लोक जे आहा पळय हे टॅक्स पेयर प्लस तुमी आमचे टॅक्साच्या पयशांची वाट लायतात. तुमकां परत टेंडर हाडूंक जाय हे पयशे खावच्या खातीर जावं कितें खावच्या खातीर आमी नको. आमकां हे दिसून येता की हे तूं हे फाल्यां परत टेंडर पास करूंक जाय म्हणून तुमकां कितें तेजे बेनिफीट जावंक जातले म्हणून तुमी हे असले परत खणोन नाशाडी करता. आख्खो रोड फूल आस्काबादीम हो रोड तुमी फूल हॉटमिक्स केल्या दोनूय लेयर घालून आनी परतून फूल रोड खणोन डॅमेज केलेलो आसा. म्हणजे परत आनी टेंडर हाडपाची तयारी आहा आनी आमच्या टॅक्स पेयरचे पयशे कवर करपाचे तुमकां. सो लोकांनी हेजेर चिंतपाची गरज आहा. तुमकां दिसता आसतलें की आमी अशें उलयता पळय हे सत्य आसा हितून. तुमी क्वेश्चन मार्क दवरा हेजेर. तुमी चिंता जे तुमी लोक पळयता ते आमकां. कित्याक हे पयशे तुजे सुद्दां बोल्सांतले वयता आसतले. तूं तुजे बायले भुरग्याचे कितें सॅक्रिफायसीस करून जर आमचे फॅमिलीक जे आमी 10 रुपया मोडटले पळय ते तुमी ते हांगा फोंडान घालतात. हे पळय हे आमचे खातात बसून हे पयशे आमचे थंय खातात. नाल्यार ते तुमी टॅक्स काडूं नाका लोकांचो. ते तुमच्या गव्हर्मेंटा फंडासून करा. सो हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हेजेर कितें आहा ती एक्शन घेवपाची. तशेंच आमच्या पंचायतीकूय म्हणपाचें. पंचायतीन आमचें काम केलें आहा पूण पंचायतीनूय हेजेर परतून आनीक जाता जाल्यार परतून तेजेर प्रेशर करपाचो आनी आमच्या MLAन मेळोन हें कितें आहा तें सॉर्ट आउट करपाचो. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.